राज्यात लोकसभेचे वारे नेटान व्हांवता. प्रचार नेटान सुरू आसा. भाजप, इंडिया आघाडी तशेंच आरजी उमेदवारांनी आपापले अर्ज भरल्यात. हे फाटभुंयेर जाणून घेवया ह्या लोकसभा उमेदवारांची संपत्ती. खंयचो उमेदवार पयशेकार पळोवया. 6व्या क्रमांकाचेर येता उत्तर गोंयचे आरजीचे उमेदवार मनोज परब. मनोज परब हांचे कडेन फकत 3,12,469 रुपयांची मालमत्ता आसा. मनोज हांचे कडेन हातांत 30,000 रुपया रोख रक्कम आसा. जाल्यार तांच्या बँक खात्यांत 1,32,649 रुपया आसा. मनोज हांचे कडेन एक चारचाकी जाल्यार तांचे घरकान्नी कडेन एक दुचाकी आसा. परब जोडप्या कडेन कसलीच तरेची कृषी वा हेर कसलीच जमीन ना. वेवसायीक वा रावपाची इमारतूय ना अशें प्रतिज्ञापत्रांत नमूद केलां. मनोज परब वा तांचे घरकान्नीच्या नांवार कसलेच रीणूय नाशिल्ल्याचे प्रतिज्ञापत्रांत स्पश्ट केलां. 5व्या क्रमांकाचेर येता आरजीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार रोबर्ट परेरा. हांची मालमत्ता 27,63,636 इतली आसा. रोबर्ट हांचेर 5 लाखांचे रीण आशिल्ल्याची म्हायती ताणें आपल्या प्रतिज्ञापत्रांत दिल्या. 4थ्या क्रमांकाचेर येता उत्तर गोंयचे काँग्रेसीचे उमेदवार विर्यातो फर्नांडीस. कॅप्टन विर्यातो हांचे कडेन 1,95,00,000 रुपयांची मालमत्ता आसा. विर्यातो हांचेर 1,89,000 रुपयांचे रीण आसा. तांच्या फ्लॅट जमनी सारकिल्ल्या स्थावर मालमत्तेचे मोल सुमार 1,23,00,000 रुपया आसा. विर्यातो आनी तांचे घरकान्नी कडेन सुमार 24,50 लाखांच्यो वट्ट चारचाकी गाडयो आसात. जाल्यार विर्यातो कडेन 4,32,00,000 रुपया मोलाचे भांगर आसा. विर्यातो कडेन 38,000 रुपया रोख आसा. विर्यातोच्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांत वट्ट 1,62,000 रुपया आसात. विर्यातो हाणें म्युच्युअल फंडांत सुमार 57 लाख रुपया गुंतवणूक केल्या. 3ऱ्या क्रमांकाचेर येता उत्तर गोंयचे काँग्रेसीचे उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप. खलप हांचे कडेन 6.22 कोटींची मालमत्ता आसा. ॲडव्होकेट खलप हांच्या बचत खात्यांत 1.7 कोटी रुपया आसा. बॉन्ड्स, म्युच्युअल फंड हातूंत तांची 45 लाख रुपयांची गुंतवणूक आसा. तांचे कडेन 3.60 लाखांची वाहनां आसात. जाल्यार 3.47 कोटींची स्थावर मालमत्ता आसा. उपरांत उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांचो क्रमांक. श्रीपाद नाईक हांची मालमत्ता एकूण 14 कोटी आसा. तांच्या बँक खात्यांत 17,23,431 रुपया आसा. तशेंच 22,69,632 रुपयांचे बॉन्ड्स, सुमार 3,11,144 रुपयांची बचत, 1,19,82,660 रुपयांची देयकां, 15,34,896 रुपयांची वाहनां, 6,90,204 रुपयांचे भांगर, हेर 19,35,424 रुपयांची मालमत्ता मेळून 2,05,67,672 रुपयांची स्थावर मालमत्ता उत्तर गोंयचे भाजपा उमेदवार श्रीपाद नाईक हांची आसा. सगळ्यांत पयलो क्रमांक लागता भाजपाची दक्षिण उमेदवार पल्लवी धेंपो हिचो. पल्लवी धेंपो हाची मालमत्ता सुमार 255.44 कोटी आशिल्ल्याचे वेंचणूक आयोगाक सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत नमूद केलां. पल्लवी धेंपो हांच्या बँक खात्यांत सुमार 9.91 कोटी रुपया आसा. तशेंच सुमार 217.11 कोटींचे बॉन्ड्स, 12.92 कोटींची बचत, 2.54 कोटींची वाहनां, 5.70 कोटींचे भांगर तशेंच हेर 9.75 कोटी रुपया मेळून तिचे कडेन 255.44 कोटींची मालमत्ता आसा. तर ही आशिल्ली लोकसभा उमेदवारांची संपत्ती. अश्योच आनीकूय खबरो आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.